येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. काणकोणचो आमदार रमेश तवडकराक सभापती उमेदवार म्हणून भाजपान काढलो वेचून. विधानसभा सत्राच्या पहिल्या दिसा तो लढटलो विरोधी उमेदवार अलेक्सो सिक्वेरा आड. अंजुणा ध्वनी प्रदूषणाची बातमी करपाक गेल्ल्या दोगा पत्रकारांक 2 मनशांची धमकी. तांकां गाळयांचो फार. हल्लेखोरांक मेळटा राजकीय आशीर्वाद. FIR दाखल. राज्यात काल कांय वाठारांनी शिरशिरलो पावस. आयज लेगीत लाव येता हजेरी. जाल्यार फुडले 5 दिसांक हवामान सुकें. फळांचो दर लेगीत वाडपाची शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपान काणकोणाचो आमदार रमेश तवडकराक सभापती उमेदवार म्हणून वेंचून काडला. विधानसभा सत्राच्या पहिल्या दिसा तो विरोधी उमेदवार अलेक्स सिक्वेराक आड लढटलो. तवडकराक कांय विरोधी आमदार तेंको दितले अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दवरल्या. फाल्यां सकाळीं मुख्यमंत्री आनी मंत्रिमंडळाचो सोपूतविधी जातलो. पळयात. काल विधानसभेत विरोधी आमदारांची बसका जाली, जंय काँग्रेस आमदारांनी एकमतान नुवेचो आमदार अलेक्सियो सिक्वेराक सभापती उमेदवार म्हूण वेंचून काडपाचो निर्णय घेतलो. आयतारा काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान सभापती पदा खातीर अर्ज दाखल केला. तांणी मुख्यमंत्र्या हस्तुकी अर्ज दाखल केलो. तवडकरान 3 अर्ज दाखल केल्यात. एका नामांकनात अपक्ष आमदार अलेक्सियो रेजिनाल्ड लॉरेन्सोन तवडकराचें नांव सुचयलां. आमी स्पीकर पोस्टा खातीर आमचे सिनियर भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर ऑफ रमेश तवडकर जे काणकोणांतल्यान 3रे फावटी निवडून आयिल्ले आसा, हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां. आनी हें नॉमिनेशन फायल करपा खातीर एका प्रोपोजर म्हणजे अलेक्सो रेजिनाल्ड इंडिपेंडंट MLA आशिल्लो, ताका सेकेंडेड बाय सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमी दुसरें नॉमिनेशन तांचें ताका प्रोपोज्ड बाय सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी केल्लें आनी सेकेंडेड बाय अलेक्सो रेजिनाल्ड. थर्ड नॉमिनेशन वीच इज प्रपोज्ड बाय जेनिफर मोन्सेरात आनी सेकेंडेड बाय निल्टन हळर्णकर. ह्या 6 जाणांनी ताका प्रपोज्ड आनी सेकेंडेड केले आसा. अशे 3 फॉर्म आमी तेंचे ऑलरेडी सबमीट केल्या. ते इलेक्शन्स हे परवा जातले. भारतीय जनता पार्टीक फाल्यां दनपारा पर्यंत नॉमिनेशन फायल आशिल्लें, सो दॅट आमी आयजूच नॉमिनेशन फायल केलां. फाल्यांच्या कार्यक्रमात व्यस्त शेड्यूल आसल्या कारणान भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट आमदार रमेश तवडकर हे सभापती पोस्टाचेर पूर्ण बहुमतान निवडून येतले हाची आमकां खात्री आसा. सपोर्टेड बाय MGP. 25 जाणांचें संख्याबळ आसा आनी आजुनूय सांगून नजो हेवटेन तेवटेन जावन 2-3 मतां हेवटेनूय पडूंक शकता, तेंय बी जावपाक शकता. कांय सांगपाक येना अजून पर्यंत. पण गोवा फॉरवर्ड प्लॅनिंग हांवें 2-3 मतां म्हटल्यार तुमी पळोवपाची खंयची मतां पडटा ती दिसता कळटली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर एका भव्य समारंभात सावंत मुख्यमंत्री पदाची सोपूत घेतलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा आनी हेर 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री सोपूतविधी सुवाळ्याक उपस्थित रावतले. मुख्यमंत्र्यां सयत मंत्रिमंडळांत वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे, दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो, मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार, फोंडेचो आमदार रवी नायक, कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये, कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल, पर्वरेचो आमदार रोहन खवंटे, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे आनी पणजेचो आमदार आतानासियो बाबूश मोन्सेरात हांचोय सोपूतविधी जातलो. गोवा 365 खातीर पर्वच्यान श्याम च्यारी. हणजुणा आपली ड्युटी करतना दोगा पत्रकारांक 2 मनशांनी गाळयांचो फार करीत धमकायले. ह्या लोकांनी मिडियाक कॅमेरा बंद करपाक लायलो आनी दोगांकूय बुरश्यो गाळयो बसवल्यो. हे लोक काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबोचे समर्थक हे त्यांनीच सिद्ध करून तांकां दाखयलां. ही घडणूक मायकलाच्या नदरे आड हाड म्हूण सांगपी एकलो मनीस दुसऱ्याक सांगतना कॅमेरात कैद जाला. हणजुणा रेस्टॉरंटांनी व्हडल्यान सेगीतपणान म्युझिक वाजता. ह्या थळाव्यांची कागाळी आयकुपाक थळावे रिपोर्टर अस्मिता पोळजी आनी साईप्रसाद कुबडे घडणूक स्थळार गेल्ले. थंयसून भायर सरतना तिगांनी तांकां आडायले आनी तांकां गाळयो घालीत धमकायले. तुम्ही आता तेका कितें तेका वळखता ते सेपरेट जाले. घडणुके उपरांत पत्रकारांनी हणजूण पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंदयली. पुलिसांनी ही केस नोंद करून घेतल्या आनी ताचेर रोखडीच कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां. उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक शोभीत सक्सेनान हाचेर कडक कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां.
गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेन ह्या घडणुकेचो निशेध करीत तिगां लोकांचेर कडक कारवायेची मागणी केल्या. हे मस्ती करपी मायकल लोबोचे समर्थक खंय? मायकलाच्या आशिर्वादा खाला हांगासर कितें चलता हें तांच्यांनी सिद्ध करून दाखयलां. व्हिडिओच्या शेवटाक एकलो मनीस दुसऱ्याक म्हणटा मायकलाक फोन मार. अर्थातच तो सांगता कितें चल्लां तें मायकलाक दाखोवन दी. मायकला फोन मारे मायकला फोन मारे मायकला फोन मारे मायकला फोन मारे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मळबाक तेंकपी इंधन आनी LPGच्या दरात परत एकदा सर्वसामान्य लोकांक हैराण केला. आयतारा आम आदमी पक्षाच्या युवा शाखेन ह्या महागाई विरोधात आवाज केलो. व्हड सोपतविधी सुवाळ्याचे पयशे खर्च करच्या पेक्षा तेच पयशे इंधन आनी गॅसाचे मोल फाटीं घेवपा खातीर खर्च करात अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आसा. 4 राज्यांत भाजपाच्या जैता उपरांत सप्तका भितर इंधन आनी LPGच्या किमतीत वाड जाल्या. सप्तकाभरात 3 फावटी इंधन दरात 80 पैशांनी वाड जाली. LPGचे दर 50 रुपया मेरेन वाडयले. गोंयांत पेट्रोल परत एकदा 100 रुपयाचो टप्पो पार करपाच्या प्रतिशेत 99 रुपयाचेर पावला. LPG 1000 रुपयाचो टप्पो पार केला. आम आदमी पार्टीन आयज पणजेत दर फाटीं घेवपाची मागणी करीत आंदोलन केलें. पेट्रोलाचो प्रायस वाडयत आसा आनी अशें दिसता की फाटले आनी कितलेशे दिसा नंतर पेट्रोल खंय तरी 20 ते 15 रुपयांनी वाडटलें. होच अच्छे दिनाचो प्रॉमीस ह्या सरकारान दिल्लो काय कितें? हेच अच्छे दिनाचे कॅरट दाखोवन लोकांक आमच्या गोंयकारांक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पयशे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून. तुम्ही हे विसरले की ते सांगताले की आमी तुमकां म्हारगाय काबार करतले म्हणून. आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा. ते एक वाटेन सिलिंडराचे कनेक्शन फ्री दिता आनी दुसऱ्या वाटेन सिलिंडराचे पयशे वाडयता. म्हणल्यार एक वाटेन एंग मारतात, फाटल्यानच्यान सुरी तोपतात. हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां तुमी लोकांक आमच्या गोंयकारांक नाडपाचें बंद करात. आयज टॅक्सीचो बिझनस जावं, तो बसवाल्यांचो बिझनस जावं, तो पायलटांचो बिझनस जावं, तुमी तेंच्या पोटार आडायला. आयज तुमी म्हारगाय इतली केला, पेट्रोल इतले वाडयला, तांकां आपले पयशे वाडोवपा पडटले आनी जेन्ना ते पयशे वाडटले तेन्ना तुमीच टीव्हीचेर येवन बोवाळ घालतले हे नाटतात म्हणून तुमकां. आयज घरान रांदपाची चूल चे तुमी खंय तरी उदक घातिल्लें आसा. आयज सिलिंडराचो प्रायस इतलो वाडयल्लो आसा की रांदपाक वचपाक बायलांक भंय दिसपाक लागला. पयलीं सिलिंडर ऑन करतना लोकांक दिसतालें की सिलिंडर स्फोट जातलो काय म्हणून, फुट्टलो काय म्हणून, उजो लागतलो काय म्हणून. आयज आमच्या बायलांच्या बॉल्साक उजो लागिल्लो आसा. आयज घरच्या तरणाट्याच्या बॉल्साक उजो लागिल्लो आसा. मेन म्हणटा ते आमकां जॉब्स ना. मेन म्हणटा ते आमी ह्याच फावटी कोविडाच्यान भायर सरिल्ले आसा आनी कोविडाच्यान जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना हो प्रायस पळोवन अशें दिसता की खंय तरी वचून आत्महत्या करपाची आनी ह्या आत्महत्याचो खंय तरी मेन कारण आसतलो हो सरकार. आयज तुमी फाल्यां प्रोग्राम करता खंयचे ह्या हाडटा तुमी मुखेलमंत्री, कितें दाखोवपा हाडटा तुमी? दाखयात आमचो प्रायस टॅग दाखयात, आमचे सिलिंडराचे प्रायस दाखयात, आमची अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट दाखयात. तुम्ही फाटले 10 वर्सां गोंयकारां खातीर कितें केलां तें दाखयात. फाल्यां प्रोजेक्ट करात त्या स्क्रिनीचेर आनी दाखयात की मी गोंयकारांक कितले पावला ते. आयज बायलांचेर किंवा अत्याचार जाता तेचेर काय उलयना, पूण तुमी हांव एक म्हणटा एटलीस्ट पोटाचेर तरी येनाकात रे. आयज आमी जशी बायन सांगला आतां यूथ म्हणटा ती पयलीं एक धाकटीशी आतां आय वॉज बायंग अ बायक जेन्ना नवीन बायक घेतलेली लास्ट टायम 2014 नवीन बायक घेतलेली तेन्ना म्हजी मम्मीन तेन्ना स्टॉप करूंक ना. ताणें सांगिल्लें की ते डावन पेमेंट कर तुजी, लायसन्स हाडून आनी गाडी काड. आतां दुसरी गाडी घेता की मम्मी म्हणटा की पयलीं कितें म्हणटा मम्मी म्हजी बाय एक आसा तेतूनच पेट्रोल घालपाक पावना आमी, दुसरी खंयच्यान घेतले. बिकॉज इफ यू कॅल्कुलेट इन सिंपल लँग्वेज दिसाक 100 रुपयाचो पेट्रोल कोणीय घालतालो. बारीकसो बारीक मनीस सुद्दां 100 रुपयाचो पेट्रोल दिसाक घालतात. 100 into 30 days that becomes 3,000. 3,000 into 12 months becomes 36,000. म्हणजे बायकेचो अर्दो प्रायस आमी एक वर्सांनी हांगा घालता फ्युलाक.
जाल्यार आमी कितें जोडटले आनी कितें म्हूण वयर सरतले. म्हाका एकूच सांगपाचें सरकाराक की तुमी जे करता न्ही तुमच्याच फाटल्यान वी से ऑलवेज से लूक एट युअर बॅक फर्स्ट. तुमकां कितें चल्लां पळय फाटल्यान तुमी पळोवपाक जाय. बिकॉज आय गेस तुमकां आतां इलेक्शन जालें की युअर डोर्स आर क्लोज फॉर ऑल द पीपल ऑफ गोवा. तुमकां पळोवपाक जाय लोकांक कितें जाय. लोकांक हें नाका. लोक डजंट वॉन्ट दीस तुमची म्हारगाय जशी चल्ला तुमचें लुटपाट जशें चल्ला. पीपल डोंट वॉन्ट दीस. पीपल वॉन्ट दॅट यू शूड लिसन टू पीपल्स वॉयस. दॅट्स वॉट दे हॅव इलेक्टेड यू ऑल. अगर तुम्ही हे करू शकना जाल्यार यू हॅव नो रायट टू सीट ऑन द चेअर्स. प्लीज रोल बॅक द प्रायस ऑफ फ्युल्स. सरकाराचो फाल्यां शपथविधी हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां किंवा नरेंद्र मोदीच्या कानार घालपाक सोदतां निदान शपथ घेवपाच्या तरी मातसो थार दर आसलो. फाल्यां शपथ घेवच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पेट्रोलाक उजो लायला सिलिंडराक उजो लायला हें चलयलां कितें. आनी गोंयकारांनी अजाप जावपाची गरज ना. ते सरळ सांगता तुमची मतां आमी विकती घेतल्या. तुमकां इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं आमी 1000, 2000, 5000 रुपया दिल्या ते आमी खंयच्यान भरून काडपाचे. सो हे भरून काडपाचेंच काम आमच्या हेज्या प्रमोद सरकारान आनी मोदी सरकारान केल्लें आसा. अजाप जावपाची गजाल ना. कारण हे लोकांक हे लोकशाहीच्या मार्गान न्हय हे फक्त विकते घेवपाचे मतां जोडपाची. आतां सिद्धेशान सांगलां तशें लोकसभेची जेन्ना इलेक्शनां येतलीं तेन्ना 1-2 दीस पयलीं 20 रुपया बी कितें खट करून देंवयतले आनी आमकां म्हणटले अच्छे दिन येयले आनी आमच्या तोंडाक पानां पुसतले. हे परंपरा ही चालूच आसा. फक्त आमी शाण्या मनशांनी हांचेर प्रत्येक फावटी नदर दवरची पडटली. नाल्यार हे गॅस आमचो सगळ्यांचो गॅस भायर काडटले. आमच्या पेट्रोलाक आमचो उजो पेटयतले. हांचेर विश्वास दवरपाचो ना. फाल्यां शपथ विधी वयता गोंयकारांनी ताका विचारपाक जाय शपथ घेवन सांगा कोण पयशे दिनासतना निवडून येयले ते. प्रत्येक आमदाराक विचारा कोण पयशे दिनासतना. हे सगळे पयशे दिवन येयल्या आनी ताका पयशे भरून काडपाक जाय म्हणून 50-50 रुपया हो गॅस वाडयला आनी पेट्रोल वाडयला. हे आमच्या खुस्ताचेर 5 वर्सां जगपाचें आसा. ऐशो आरामान जगपाचें आसा. आनी कॉमन मनीस हांगा गोंयांत काबारूच जावपाचो आसा. फक्त गोंयांत न्हू देशभरांतलो सामान्य मनीस आम आदमी हो काबारूच जाला. आनी हे काबार करपाचें सरकार हांगाय सेंट्रलाकूय हालपाक जाय आनी हांगाय हालपाक जाय. आनी ती प्रक्रिया देशान आनी राज्यान सुरू जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. ह्या वर्साच्या सुवातीक भारताक ओमिक्रॉनाच्या 3ऱ्या ल्हाराचो फटको बरोच बशिल्लो. दिसपट्ट्यो केशी 3 लाखाच्या वयर गेल्ल्यो जाल्यार कांय सप्तकांत देशभरांतल्या राज्यांनी केशींनी उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. पूण आतां तज्ञ समितीन दिल्ल्या शिटकावणे प्रमाण ऑगस्टाच्यान कोरोनाचे 4थे ल्हार सुरू जावपाक शकता. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1421 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 149 जाणांक मरण येयलां. भारतात 98.75% दुयेंती बरे जाल्यात. जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.25% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.29% जाला. जाल्यार 12 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांक पयलींच्यानच 1 कोटीपेक्षा चड डोस दिल्ले आसतना देशांत आतां मेरेन 180 कोटीकय चड लसींचे डोस दिल्यात जे ह्या म्हयन्याच्या सुरवातीक सावन सुरू जाल्यात. BA.2 ओमिक्रॉनाचो सब वेरियंट आदींच WHOच्या अमेरिका देशांत एक सारको वाडत आसा आनी 2021च्या सुरवातेकच्यान आफ्रिका, आशिया, युरोप आनी मध्य पुर्वेंत जायत्या देशांत ताची प्रकरणां सातत्यान वाडत आसात अशें WHOन सांगलें. फाटल्या 24 वरांत 1421 नवे दुयेंती, 24 वरांत 149 मरणांची नोंद. भारतांत 98.75% दुयेंती दुयेंसमुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसा सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काल राज्यांत कांय वाठारांनी पावस पडलो आनी आयजूय पावस पडूं येता. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस जातलें, जाका लागून फुडले 4 दिसांक हवामान सुकें उरतलें. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 3 ते 4 दिसांक हवामानांत कांय व्हडलोसो बदल जावचो ना. फुडल्या 2 दिसांक हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें. प्रवास करतल्यांक खाशेली शिटकावणी दिल्या. जाल्यार 27 मार्चाक सावन फुडल्या 5 दीस नुस्तेमारी करप्यांक कांयच शिटकावणी ना. आयज राज्यांत कांय वाठारांनी पावस. फुडल्या 4 दिसांक हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. आयज फाल्यां कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक कांयच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.